पुलीस त्यांचो मेन ड्युटी टू प्रोवायड सेक्युरिटी टू पीपल. हांगा पळयत जाल्यार DGPत स्वता ATS कमांडो घेवन भोंवता. ATS एस्टॅब्लीश केल्ले फॉर अ डिफरंट पर्पज. हांगा पळयत जाल्यार अशें कितें दिसता की ताका थ्रेट आसला कितें? तो कितें घेवन भोंवता तें म्हाका खबर ना, पूण ATS हाका स्पेसिफीक फंक्शन आसपाक जाय. आनी गोवा बींग अ कोस्टल स्टेट, हॅविंग अ नेवल बेस and having an antipodal position to Karachi becomes a strategic place of strategic importance. So हांगा टेररिजम जावप ही शक्यता आसता आनी ताजे खातीर ATS आसपाक जाय. आनी ATS should be used even though there is no incident as yet, but should be used to prevent incidents which can happen. पूण हांगा DGPत घेवन भोंवता. Very sorry, I don't understand this. That's what I'm saying. Even if you go to the list of those with threat me, there can be only two things. One is they are under threat because they have to return the money that they have taken. Other is, आणि कांयच ना ताका आन्सर. नाल्यार पर्सन अंडर थ्रेट should be me. बिगस्ट थ्रेट म्हणटा हा म्हाका चड उलयता हांव बोबाटो म्हणून. आमी कोणाक म्हाकूच ना मरे प्रोटेक्शन. मागीर कोणाक हांकां कोण हे आमदार कित्याक प्रोटेक्शन जाय हांकां? पण थोड्यांक मंत्री आशिल्ले मागीर ते गेलो स्टेटस म्हण तांकां तो फाटल्यान बॉडीगार्ड जाय. गांव मरे बाउन्सर आहा मरे ते नाजाल्यार पसून इतले जाण घेवन भोंवता तांकां घेवन भोंवा. आं कितें? तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.